आमचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवालजी गोंयान येवन एक बीजेपीच्या गोंय सरकाराक एक मागणी केल्ली की जशे पंजाबाच्या लोकांक 10 लाख रुपया पर्यंत हेल्थ केअर इन्शुरन्स स्कीम मेळटा तशी गोंयान लागू करची म्हणून ही तांणी शेनवारा मागणी केल्ली। आणि ही मागणी करतना ताणें सगळो डेटा दिल्लो आणि कारणां दिल्लो की ही मागणी आमी कित्याक करता, कितें पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर न्ही, इलेक्शनाच्या कनेक्टेड न्ही, पूण आयच्या दिसा गोंयच्या लोकांक सारकी स्वास्थ्य सेवा मेळना त्या खातीर तांकां ही सुविधा मेळची म्हणून ही मागणी केल्ली। तांणी सगळो तुमकां डेटा दिल्लो, जशे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलाची इतली वायट दशा आसा, सबन गोंयान एकूच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसा जे GMC आसा, बाकीची खंयचीच हॉस्पिटलान जी एमर्जन्सी वेळा सेवा लागता, जे इक्विपमेंट लागता, जे फॅसिलिटीज लागता ते खंयच अवेलेबल ना। लास्टाक सगळे पेडणे जावं, काणकोण जावं, सांगे जावं सगळ्यांक GMC येवचें पडटा। तशेंच जे स्वताचे तांचे CAG आसा तांचे रिपोर्ट जो गोंयच्या पब्लीक हेल्थ केअर सिस्टमाचेर केल्लो, म्हाका दिसता 1.5-2 वर्सां पयलीं गोंय विधानसभेन हो रिपोर्ट टेबल सुद्दां जाल्लो। तातूंत डिटेलान दिल्ले आसा की गोंयचे हेल्थ केअर सिस्टमान कितले दोतोर कमी आसा, कितले इक्विपमेंट कमी आसा, खंय सारकी वखदां मेळना, हे सगळे डिटेल्स 1.5 वर्स जाले ह्या सरकारा कडेन आसा। तांच्याच केंद्र सरकाराच्या CAGन तांकां सांगिल्लें, पूण कांयच जावना फाटल्या 1.5 वर्सां। फक्त आमी पळयता की हेल्थ केअर सिस्टम वायट जायत रावता, फक्त प्रचार चल्ला ह्या सरकाराचो आणि आरोग्य मंत्रीचो, सोशल मिडियाचेर प्रचार चल्ला की आमी हे करता ते करता, पूण गोंयकार रस्त्यार एम्ब्युलन्स पावना म्हणून मरता, कसली वायट घटना घडटा, कोणाचो पांयूच चुकून एम्प्युटेट जाता, असल्यो खुबश्यो घटना घडल्यो बिकॉज ऑफ विच गोवन्स आर सफरिंग ऑन द इश्यू ऑफ हेल्थ केअर। सरकार म्हणटा की आमी DDSSY स्कीम दिल्या म्हणून, पूण ही स्कीम सुद्धा एक व्हडली फेलियर जाल्ली आसा हे तुमकां खबर आसा। हो सुद्धा डेटा अरविंदजीन शेनवारा तुमच्या समोर मांडिल्लो। तांणी सांगिल्ले की जे ओरिजिनली एक 4 वर्सां पयलीं 2.9 lakhs DDSSY कार्ड्स आशिल्ले ते आता फाटल्या वर्सा पर्यंत 1.8 lakhsचेर पाविल्ले आसा। म्हणजे आणि हे फॅमिलीज, हे पर्सन्स न्ही, पेशंट्स न्ही, सो ऑलमोस्ट 1.1 lakhs families have stopped taking DDSSY cards अशें आजे कंक्लुजन जाता। DDSSY कार्ड घेवपाक कितें जाय पडटा, 300 रुपये दिवचे पडटा फक्त। People feel that this scheme is not even worth 300 rupees. 300 रुपये सुद्धा या स्कीमीचेर वेस्ट करिनाय। That is the conclusion we can take from this data. त्या भायर तुम्ही पळयला की प्रोसिजर सुद्धा हातून कांयच सारखे अवेलेबल ना। 447 म्हळ्यार दिसता की खूबशे प्रोसिजर्स आसा म्हणून, पूण हातून एक्चुअली तुम्ही लिस्ट पळयल्यार जे खूबशे गरजेचे लोकांक जाय पडटा तसले खंयचेच प्रोसिजर्स अवेलेबल ना। 447 प्रोसिजर्स आर ओनली कवर्ड। आणि हाजो ह्या स्कीमीचो फेलियर तुमकां हाजे वयल्यानूच कळटा की जो खर्च भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या स्कीमी खातीर करता वर्सा, that is hardly about 1 to 1.2 crores per year, 100 to 110 crores per year। म्हणजे 30,000 कोटीच्या बजेटांचो हेल्थ केअर स्कीमीचेर फक्त 100 कोटी हो सरकार मागता। दॅट इटसेल्फ टेल्स यू दॅट नोबडी इज गेटिंग द बेनिफिट। बेनिफिटूच मेळना, कोण ह्या स्कीमीचो लाभूच घेवंक शकना म्हणून ह्या सरकाराक काय खर्चूच येना, फक्त 100 कोटी वर्सा खातीर। दिस इज द गव्हर्नमेंट्स ओन डेटा। आणि वेगळी कारणां आसा ते तुमीच स्वता खंय तरी म्हाका दिसता एक्सपिरियन्स केल्ले आसतले। खूब कडेन हे स्कीम्स प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स रेडिली एक्सेप्ट सुद्धा करिना, कित्याक तांकां सरकारा कडल्यान पयशे मेळपाक खूब वेळ वता। त्या भायर जेन्ना ते प्रोसिजर करपाक हॉस्पिटलान वता तेन्ना हॉस्पिटल एक बजेट दिता, पूण एज पर स्कीम
तातूंचो 50% सुद्धा कवर्ड नासता। हे स्वतः आमच्या उस्लमान सुद्धा एक्सपिरियन्स केल्ले आसा, स्वतः आमच्या लोकांनी एक्सपिरियन्स केले। ह्यो खऱ्यो खबरी आमी तुमकां बेटेच पॉलिटिकल पॉइंट्स दिना। These are the real problems being faced by real Goans. डॉक्टर प्रमोद सावंत जे नावाच्या समोर डॉक्टर लायता, he should take the healthcare issue very seriously. म्हाका दिसता जो देशांतलो मुखेलमंत्री आपल्या नावाच्या पयली डॉक्टर लायता, ताणी हो एक प्रेस्टीज इशू कसो घेवंक जाय टू मेक गोवाज हेल्थकेअर सिस्टम द बेस्ट इन द कंट्री। हे खरें म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतान सिरियसली घेवन करूंक जाय। तुमच्या सीएजी रिपोर्टान तुमकां सगळे जे हेल्थकेअर सिस्टमान प्रॉब्लेम आसा ते सांगले, ते तुम्ही करपाक पावले ना। एटलिस्ट थोडो तरी खर्च करून, तुम्ही नाका आशिल्ल्यांचेर कितलो खर्च करता ते सगळ्या गोंयकारांक दिसता, पूण थोडो तरी एक्स्ट्रा खर्च करून ही स्किमीची लिमिट वाडोवन आनी तशेंच प्रोसिजर वाडोवन पंजाब गव्हर्नमेंटान जी MMSY स्कीम केल्ली आसा, मुख्यमंत्री सेवा योजना, स्वास्थ्य योजना, ताजे भशेन करची अशी आमची मागणी आसा, विच इज बेसिकली ₹10 लाख पर फॅमिली पर इयर हेल्थकेअर इन्शुरन्स कव्हरेज विथ 2350 प्रोसिजर्स कवर्ड, 2350, 2351 टू बी एक्झॅक्ट, 2351 प्रोसिजर्स आर कवर्ड। खंयचोच असो प्रोसिजर तुमकां मेळचो ना की तुमचो कवर जायना। गोंयच्या 447 प्रोसिजरांनी जो एक नॉर्मल एक सिनियर सिटीजनाक गरज असता, लायक कॅटरॅक्ट, तो सुद्धा कवर्ड नसता। आम आदमी पार्टीचे 2 आमदार जे ऑपोजिशनान आसा ते आपल्या बाणावली आणि वेल्लीच्या लोकांक फ्री कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स दितात। सो जे काम गोंय सरकार करूंक शकना ते आम आदमी पार्टीचे 2 आमदार ऑपोजिशनान रावन ही सेवा आणि ही फॅसिलिटी लोकांक दितात। सो जसे सांगले, हाचेर कसलेच आमचो पॉलिटिकल हेतू ना। इनफॅक्ट ऑल पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट असाइड आणि गोंयकारा खातीर ही स्कीम मुखेलमंत्रीन बेगीनच्या बेगीन लागू करची। Goans are one of the highest taxpayers in the whole country. आम्ही टॅक्स सगळ्यांत चड पर कॅपिटा टॅक्स देशांचो गोंयकार दितात आणि जसे सांगले 30,000 कोटी रुपयाचो एन्युअल बजेट आसता ह्या सरकाराचो, होच तो गोंयकारांनी टॅक्स भरिल्लो आसता तुमचो। हाजी कितें तरी तुम्ही बेनिफिट दियात न्ही, फक्त 100 कोटी तुम्ही DDSSY चे स्कीमचेर खर्च करतात। सो हो जो डिमांड अरविंदजीन शेनवारा सीएमा समोर घालिल्लो, ताच्या बद्दल आमी परत एकदा सीएमाक याद करपा खातीर तांकां एक लेटर बरयल्लें आसा, आस्किंग फॉर सम टाइम दॅट द CM should give some time to us so we can explain to him. जर तांकां कितें प्रश्न आसा, कितें इन्फॉर्मेशन जाय की आमी पंजाबान कितें केलां, कशें केलां, ते सगळे इन्फॉर्मेशन आमी दिवपाक तयार आसा। जशें सांगलें, लेट अस लीव पॉलिटिक्स असाइड आणि गोंयकारांक जे टॅक्साचे हजारांनी कोट्यांनी रुपया टॅक्स भरतात ताजी कितें तरी बेनिफिट मेळची, होच आमचो हेतू आसा। गोंयांत DDSY कितले अमाउंट कितें आसता? अमाउंट म्हळ्यार कॅपिंग आसा। पयलीं म्हाका दिसता 2.5 लाख आनी 4 लाख आशिल्ले फॉर फॅमिली ऑफ 3 or less, 2.5 लाख रुपया पर एनम आशिल्ले आणि फॉर फॅमिली ऑफ 4 or more 4 लाख आशिल्ले। तुम्ही जाणा की आमी जानेवारीन गोंयभर टाउन हॉल्स केले, हो हेल्थकेअराचो मुद्दो गोंयकारा पर्यंत पावयलो। गोंयकार ह्या टाउन हॉल्सान येवन आमकां सगळे तांचे प्रॉब्लेम सांगले आणि हे जेन्ना चर्चा सुरू जाली हेल्थकेअराचेर की DDSSY स्कीम सारकी चलना, हेल्थकेअर सिस्टम सारकी चलना, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार रिएक्ट जालो। बजेट जेन्ना फेब्रुवारीन जालो तेन्ना मुखेलमंत्रीन अनाउन्स केले की आमी हे लिमिट वाडयतले म्हणून, म्हणजे 2.5 आणि 4चे आता 4 आणि 6 करतले म्हणून ते फेब्रुवारीन अनाउन्स केले। पूण पयर अरविंदजी गोंया ये पर्यंत हे नोटिफायच करूंक नाशिल्ले। ज्या दिसा तांकां कळ्ळें की अरविंद केजरीवालजी गोंयांत येता ह्या मुद्द्याचेर परत उलोवपाक, बेगीन बेगीन हे नोटिफिकेशन काडलें दॅट वी आर नाव इन्क्रीजिंग द कवरेज फ्रॉम 2.5 to 4 lakhs फॉर 3 to less आणि 4 lakhs to 6 lakhs फॉर 4 or more फॅमिली मेंबर्स। तशेंच फेब्रुवारीन जेन्ना तुमकां सांगलें जानेवारीचे टाउन हॉल जातकच फेब्रुवारीन स्वास्थ्य मंत्रीन सुद्दां रिएक्ट जालो
तो म्हणू लागलो ना कितें तरी प्रॉब्लम्स आसा, आमचो केंद्र सरकाराच्या खाला आमी एक गॅप एनालिसीस करतले, हाजो रिपोर्ट 25 दिसां भितर येतलो आनी सगळे सारखे करतले आमी. फेब्रुवारीच्यान आज पर्यंत म्हाका दिसता कितलेशेच 25 दीस जावन गेले, हो रिपोर्टूय येवना, कसले गॅप्सूय फील जावना. सो जशें सांगले, ह्या सरकाराचे फक्त स्टेटमेंट्स आमकां आयकूंक येता, सोशल मिडियाचेर प्रचार दिसता, पूण ऑन द ग्राउंड गोवन्स आर सफरींग अँड गोवन्स हू आर द हायेस्ट टॅक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री डिजर्व बेटर हेल्थ केअर जस्ट लायक वॉट पीपल ऑफ पंजाब आर गेटिंग. मेन्शन केले की 1 लाख DDSY कार्डां कितें कमी जाले, कितें रिजन? हो सरकाराचोच डेटा. 2022-23 डेटा पळयलो जाल्यार गोंय सरकारान 2.95 लॅक्स कितले तरी DDSY कार्ड्स इश्यू केल्ले. तशेंच 2024-25 जो डेटा पळयलो जाल्यार दॅट नंबर हॅज गॉन डावन टू 1.8 लॅक कार्ड्स. म्हणजे 1,10,000 कार्ड्स कमी जाल्ले आसा आनी कार्ड पर फॅमिली म्हणजे 1,10,000 परिवारांनी हो स्कीम घेवपाचे बंद केल्ले आसा. जशें सांगलें तुमकां, हे कार्ड करपाक व्हडलो खर्च नासता, 200 रुपयान 300 रुपया दिवचे पडटा. पीपल आर फायंडींग दीस कार्ड सो युजलेस की 300 रुपया सुद्दां मोडपाक तयार ना, अशी परिस्थिती जाल्या DDSY स्किमीची. कित्याक हातून कसलेच प्रोसिजर कवर्ड नासता, सारखे जो एक्चुअल खर्च येता तो कवर जायना. सो आमची मागणी आसा की जे पंजाब सरकारान केला 10 लाख पर्यंत सगळ्यांक विदाउट लिमिट्स, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सगळ्यांक 10 लाख पर्यंत ही कव्हरेज मेळची पर इयर पर फॅमिली, आणि तशेंच सगळे प्रोसिजर कवर जावचे 2,351 जशें पंजाबाक आसा तशें. पूण एक्झॅक्ट परिस्थिती GMC आसा पळय, काय स्पेशली गायनेक वॉर्डाक प्री मॅच्युअर्ड बेबी बॉर्न जाता, तेजे खातीर तेंचे कडेन व्हेंटिलेटर ना, ओन्ली 6 व्हेंटिलेटर आसा गायनेक हितून. तेजेर तुमी हें केलो, ते भुरग्याक सांगतात आतां डिलिव्हरी जाल्या तेजे बापायक कितें सांगतात, आमचे कडेन व्हेंटिलेटर कितें करता तुमी, भुरग्याक भायर व्हरात म्हणटा पळय, तेजेर कितें विशयाचेर तुमी केन्ना? एक्झॅक्टली तांणी जशें सांगलें, सामको म्हत्वाचो मुद्दो. इज मेन्शन्ड दॅट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट GMC, जशें नियोनेटल म्हणटात डिपार्टमेंटाक. तातूंत जे प्री मॅच्युअर बेबीज जातात तांकां एक इन्क्युबेटर म्हणून आसता विथ व्हेंटिलेटर, ते सुद्दां कमी आसा म्हणून. आनी त्याच ओन्ली 6. सो त्याच खातीर आमी म्हणटा, जेन्ना एकूच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सबन गोंयांत आसा, 6 इन्क्युबेटर 15 लाख पॉप्युलेशना खातीर कशें पॉसिबल आसूंक शकता. सो द ओन्ली वे दीस कॅन बी सॉल्व्ड इज इफ द गव्हर्नमेंट एक्सपांड्स पब्लीक हेल्थ केअर. पूण ते करपाक खरें म्हळ्यार अजून पर्यंत जावंक जाय आशिल्लें. होच आरोग्य मंत्री आतां 15 वर्सां जाली आरोग्य मंत्री आसा, तो करपाक पावलो ना. भारतीय जनता पार्टीचो 15 वर्सां जाली, ते करपाक पावले ना. सो इन दीस केस द ओन्ली वे टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम इज की तुमी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत सामान्य मनशाक एक्सेस दिवंक जाय, इन्क्युबेटर इन्क्लुडेड आसूंक जाय, सगळो खर्च 10 लाख पर्यंत इन्क्लुडेड आसूंक जाय, तेन्नाच हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. सो दॅट इज वाय वी आर टेकिंग अप दीस इशू, आनी होच एक सोल्युशन आसा. सो जशें सांगलें, आम आदमी पार्टीन हें सजेशन दिलां म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंतान हें इग्नोर करचें न्ही. आनी तुमकां कितें हेल्प जाय, जशें सांगलें, गिव अस सम टायम. आमी तुमकां लेखीत अपॉइंटमेंटा खातीर मागिल्ले आसा. गिव अस सम टायम, वी वील कम एंड मीट यू एंड वी वील शो यू वॉट वी हॅव डन इन पंजाब एंड दॅट वी कॅन डू इट इन गोवा.